नमस्कार. प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. स्पीकर सर. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री दिगंबर कामत. Permitted to ask card LAQ number 1C. 1C. Speaker sir, answer as per circulation. स्पीकर सर, हो प्रश्न आसा तो अत्यंत जिव्हाळ्याचो प्रश्न गोंयकारांच्या. तो म्हणजे नुस्त्या संबंधी आसा. नुस्तें मोठ्या प्रमाणाचेर आज गोंयांत म्हारग जाल्लें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा, सगळे जाण मानतात. स्पीकर सर, हांवें प्रश्न विचारिल्लो की कितली आमकां धरतात कितले, जाल्यार म्हाका आतां उत्तर मेळिल्लें ताणें रेक्टिफाय केलां 278 टन्स पर डे. म्हणजे टोटल कॅच वील बी स्लायटली मोर. 92,000 आसा ती, 90,000 आसा ती अरावंड 1 लाख टन जातली ते धरले जाल्यार. Yes, corrected the figure. Average fish caught per day was given as 248 tons. He has corrected it at 278 tons. म्हणजे average 30 tons वाढले. That is minus the. No, I'm not on that. म्हणजे तितले minor details हांव वचना. पूण म्हाका एक हांगा export from Marmugao port is given as 42,675 tons. Will the minister tell me how much fish is sent by trucks outside Goa? Control now. Speaker sir, I don't think I'll be able to give that answer because I have no record of export of fish by trucks. म्हज्या विचारपा खातीर हेतू कितें की स्पीकर सर, ना स्पीकर सर, हो पळय फिगर म्हाका दिला 42,675 हो एक्सपोर्ट जाता वाया पोर्ट. These figures you have given me. In addition to that, you also will admit that every day from the jetties किंवा खंय पळय नुस्तें घेतात थंय खूब जाण लोक किंवा भायले ट्रेडर्स कोण येवन थंय परचेस करून ट्रकाच्या ट्रकांनी दे. डू यू हॅव एनी दीस अबाउट दॅट? दे आर ऑल्सो सेंडिंग बाय ट्रक्स. विल यू एक्चुअली इट इज अ फॅक्ट. यू ऑल्सो मस्ट बी नोईंग. आमचे या ट्रक्सांनी खूब वता माल. ट्रक्सांनी ना ते कारवारच्यान येता ते बरे क्वॉलिटीचे नुस्तें कदाचित जायत. म्हणजे तशें ना ते हांगाच्यान जेटीचेर सवाय घेवन भायर धाडपी लोक खूब आसतात आनी खूब ट्रक वतात भायर. म्हणजे इवन चॅक पोस्टाचेर केलें जाल्यार चॅक पोस्टाचेर चॅक केल्यार मेळटलें. एक म्हाका जाय आशिल्लें एक की हाऊ मच क्वॉन्टिटी ऑफ फीश इज कन्ज्युम्ड ड्युरींग द इयर इन गोवा. Whether you can give me the exact roughly. I am not asking. म्हाका तें सामकें परफेक्ट जाय आसा. रफली एक आयडिया आसा की गोंयांत बाबा इतले फीश कन्जम्पशनाक वता. Because the total fish catch of the last 2 years, marine is 87,062 tons and inland is 3,311 tons. In 2011, it is 86,185 tons and inland is 3,535 tons. And in 2012, it is 86,628 tons and inland is 3,887 tons. Inland म्हणजे लोकल कन्जम्पशन अशें तुजें म्हणणें. म्हणजे कंपॅरिटिवली लोकल कन्जम्पशन इज व्हडलेशें ना. यू एग्री विथ मी? म्हणजे ज्या हातूंतल्यान फीश मेळटा, जितलो फीश भायर वता त्या मनान लोकल कन्जम्पशन तितलें ना. पूण आज परिस्थिती कितें दिसता आमकां की जनरल सामान्य मनीस सुद्दां बाजारात वता. स्पीकर सर, म्हणजे खंय वास्को मार्केट, मडगांव मार्केट 100 रुपयाक आज 3 बांगडे 4 बांगडे सांगतात. इज अ रियलिटी. वेरेज जेटीचेर बी गेले जाल्यार ते म्हणटात की होलसेलर्स बाय एट द रेट ऑफ 25 बांगडे पर 100 रुपयांक बी मेळटा. अशें होलसेलर घेतात ते 100 रुपयांक 25 बांगडे बी घेतात. हांवें विचारिल्लें की वेदर गव्हर्मेंट वील टेक सम स्टेप्स टू चॅक द प्रायस ऑफ द फीश. म्हाका स्पीकर सर एक मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपा जाय. म्हाका याद जाता खूब वर्सां पयलीं, म्हणजे म्हाका दिसता 15-20 वर्सां बी जाय, नाल्ल असोच 12 रुपया जाल्लो. 10 ते 12 रुपया एकदम वाडलो आनी 12 रुपयाचेर नाल्ल पावलो. त्या वेळाचेर तेन्नाच्या गव्हर्मेंटान सगळे मार्केटींग बोर्ड, बागायतदार सोसायटी सगळ्यांक आपोवन एक मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें की अमको कोकोनट्स तुमी प्रोक्युअर करा भाटकारां कडल्यान. ज्या रेटान घेतात त्या रेटान तुम्ही मार्केटाक लोकांक अवेलेबल दिया करात. आनी दे ट्राय टू कीप दॅट रेट टू बिटवीन 5 रुपीज to 6 रुपीज. म्हजें म्हणणें कितें की त्याच भशेन
ह्याच बसेची एक मोडस ऑपरेंडी वेदर यू विल थिंक ऑफ ऑपरेटिंग इन गोवा, स्टार्टिंग इन गोवा, म्हणजे कशें जेटीर तुमी गेले, जेटीरच माल घेतलो, प्रोड्युसराक जो पळय कोण फीश धरता ताका कांय नुकसान जावपा ना. तो होलसेलाक जर 25 रुपया 100 रुपया 25 बांगडे दिता, तुम्ही 100 रुपया 25 घेयात अँड गिव इट टू द पीपल. कॅन गव्हर्नमेंट थिंक ऑफ इम्प्लिमेंटिंग सच टायप ऑफ ए स्कीम? Speaker, sir, what the honourable member said is very much right. The department has taken initiative towards providing fish at reasonable rates to the public. For this, initial 6 units of fish stalls will be installed in Panjim, Perne, Mapsa, Vasco, Margaon and Kanagon. So we are trying to put up stalls to reduce fish. Mustekar, I'll explain that. What he is saying is basically 6 places we will put up stalls where these trawler owners and fishermen has agreed to supply at the wholesale rate. Minor कितें तरी charge करून थोडेशे amount through some agency, we will make the arrangement to sell the fish almost at a wholesale set, maybe 5% more. म्हणजे तू सांगता तोच कल्पना तांचेकडे उलयले आमी ऑलरेडी. म्हजें म्हणणें कितें, जो नुस्तें धरता ताका तुमी नुकसान करनाकात, ताजे कडल्यान होलसेलर भायले लोक येवन जर 100 रुपया they have agreed to give to the government agency to sell it at the wholesale rate. So whatever is the wholesale price, ताका एक 5% फक्त overhead लागतलो. That is what that government can sustain that. Then government was giving those subsidy. 6 places will be opened after the season. So by when can we expect these stalls? October. In October. By October, sir. By October you will be able to, and then you can extend it to other places. You can on trial basis you can start in this, because म्हाका दिसता आनी you can limit the quantum. नाजाल्यार कितें जातलें, हॉटेल वाले लोकांक लायनीक दवरतले आनी ते सगळे नुस्तें ते व्हरतले, लोकांक सादारण मनशां मेळपाक ना. तेन्ना सुद्दां गव्हर्नमेंटान कितें केलें की नाल्ल व्हरता आसतना एका मनशाक मॅक्झिमम 2 नाल्ल अशी सिस्टीम केली ती. तशें यू हॅव टू फिक्स क्वांटम ऑफ फीश. सडन 1 किलो किंवा 2 किलो एकल्याक, नाजाल्यार कोण तरी भलत्याच लोक लायनी रावतले आनी नुस्तें घेवन वचत भाजयेचें बी जाता त्या भशेन. तशें जावपाक दिवपाक जायना. विल यू स्टार्ट दिस स्कीम बाय एटलीस्ट ऑक्टोबर? स्पीकर सर. Speaker, sir, we'll start this. श्री रोहन खवटे. मातशें मागीर सांग, पयलीं ताका उलय. ताका जावन म्हाका प्रॉब्लेम ना. बरें अनुभवी तू खाणारो. स्पीकर सर, हांव ट्रेडिशनल फिशरमॅन, ट्रॉलर ओनर, आनी म्हाका चड म्हायती आसा नुस्त्याची ह्या हावजां. म्हाका दिसता आनी कोणी जाण जातलो म्हूण. बाब दिगंबरान सांगलें, सिनियर मेंबर आसा तो, नाल्ला खबर सांगलें, नाल्ल तुगे पेरिशेबल न्हू, नुस्तें पेरिशेबल. आनी म्हाका दिसता एक आयडियर पळय काडल्या स्टॉल घालपाची, ती पासून फिजिबल आसा वा ना ती म्हाका म्हायती ना तितली. पूण हांव एकूच सांगपाक सोदता, नुस्तें पळय लोकली कन्ज्यूम पळय जाता, उणी जाता म्हणटा म्हाका दिसता बरे प्रमाणान भरपूर जाता, उणी न्हू. ही म्हायती चुकी आसा. कित्याक नुस्त्या क्वॉलिटी फीश पळय आसा, आतां आमी स्टॉल बी घालताय, क्वॉलिटी फीश आमकां गोंयांत मेळना. आमगे ट्रॉलर भायर वयताय, महाराष्ट्रा, कर्नाटका ती सायडीन. नुस्त्या पळयता क्वॉलिटी फीश ती भायर सावन येता, हिंग ना. सो दॅट इज ना आतां हे बॅन ना एक मिनट हांव हेचेर येता. बॅन पळय घातला 75 days घातलां, तें ब्रिडींग पिरियड म्हणून घातलां. पूण म्हाका दिसता तेंय चुकीचें. 75 days तुमी आतां एवरेज तर काडली, एवरी मंथ तुमकां बारीक नुस्तें मेळटलेंच. खंयच्या म्हयन्यान चोय, माया म्हयन्या पासून चोय, तो डिसेंबरान चोय, सो तो खंयच्या टायमार ब्रीड जाता तें कोणाक खबर ना कसलें नुस्तें. आतां डिसेंबर नाल्यार फेब्रुवारी पयर फाटीं बांगडे येयले, बारीक बांगडे. सो इनिशियली बॅन पिरियड पळय आहा, तेजे फाटल्यान रोखडें नुस्तें व्हडलें जावन येना. सो टायम आहा तेका, एवरी एक नुस्तें एक क्वॉलिटी पळय आसा तेका टायम आसा. खंयच्या टायमार तें हें पळय घालता, तांती पळय घालता त्या टायमार ब्रीड जावप न्हू ती. सो 75 days पळय आसा तें चुकी आसा. हांव मुखेल मंत्री मागता आनी आमच्या मिनिस्टराकूय मागता, हें बॅन उणी पिरियड करचें. नाही स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमच्या आमदाराक ह्याचेर म्हायती बरी आसा आनी ताणें हावजाक डेफिनेटली इन्फॉर्म करचें, कारण आमी खावपाक जाणा, धरपाक तो जाणा. त्यामुळे ताजे आमी ताका त्या दिसा आमचे पार्टी कडच्यानूय आमी टायम दिता. अर्दवर ताणें सांगचें पडना. वाडटली
फिशरी बेंजो फिशरीज डिमांडाच्या वेळात आणि मारतो हो विषय चर्चा करूया आता क्वेश्चन ओवर आता तो चर्चा करतो ना हांव आमगेले ऑनरेबल मेंबरान तो इश्यू काढ म्हणून सांगता कित्याक कन्झम्पशन होलसेल सप्लाय करता मरे श्री रोहन खवटे स्पीकर सर लास्ट 2-3 वर्सांचो रिकॉर्ड पळयलो जाल्यार फिश कॅच फॉर द इयर इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय आतां एज्युमिंग दॅट अ बॅन वील बी फ्रॉम 45 days to 75 days हातून नुस्त्याची कॅच वाडटली काय देंवतली वॉट इज डिपार्टमेंट्स इनिशिएटीव टू एवॉयड द डिक्लायन ऑफ द फिश कॅच आनी जे 30 दीस तुवें वाडयल्या तातूंत ट्रॉलर ओनराक नाल्यार कॅनो कितें स्कीम आसा Speaker sir, what the honourable member has said, for the trawler owners during the ban period, for 30 days it will be 10,000, and for cano owners for 2.5 month ban period it will be 20,000. Ban on fish देवतले 45 days ताणे म्हणलाशे 45 days to 75 days 30 days additional हातून डिक्लाइन जातले फिश काय वाडटले काय what will government do to keep this? If we give the 75 days for fish breeding, I think certainly it should increase. श्री प्रमोद सावंत सर स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर बाब कामत हांणी सांगलें की हांगासले फिश जे आसा सगळे एक्सपोर्ट जाता बरे बरे फिश जे सगळे भायर वयता भायले लोक खाता गोंयकारांक कमी मेळटा बट इज इट आमी मायनींग एक्सपोर्ट आमी बॅन केलो ह्याच पद्दतीत आमचो होय बी नॅचरल रिसोर्सीस आसा हातूंतल्यान गोंयाक कितलो फायदो मेळटा गोंयाक हेजो रेव्हेन्यू जो आसा हो कितल्या प्रमाणात मेळटा हो म्हाका जाय आशिल्लो आयदर रॉयल्टीच्या स्वरुपान आसत सेसाच्या स्वरुपान आसत खरेंच मेळटा काय कितें तो कितलो मेळटा आनी जर तो मेळना आसत जाल्यार हे बी नॅचरल रिसोर्सीस आसा आमकां आमच्या फुडल्या पिळये खातीर तेजें जतन करप हेची गरज आसा गोंयकारां खातीर बरें नुस्तें मेळप हेची गरज आसा त्या खातीर माननीय मंत्र्यांनी म्हाका सांगचें की हे जर आमकां हितूंतल्यान जर एक्सपोर्ट करून फायदो जायना आसत स्टेटी खातीर जाल्यार आमकां एक्सपोर्ट करून कितें उपयोग आसा आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय ना जाल्यार नुस्तें जें आसा आमचें नुस्तें काडून भायल्या स्टेटीन वचून कांय उपयोग ना कारण गोंयकारांक तरी बरें नुस्तें खावचें न्ही नुस्तें बंद करुया भायर धाडपाचें मायनींग एक्सपोर्ट बंद केला तसो न्ही म्हटल्यार तेजो फायदो स्टेटी खातीर कितलो मेळटा हें जावपाक जाय न्ही शेवटी आमकां हेजो बेनिफीट स्टेट पूण रेव्हेन्यू कितें मेळटा हो म्हाजो प्रश्न आसा तांच्यांनी सांगचें Speaker sir, certain fish that is not consumed in the local market is exported. So that exact figure I will not able to give. Certain like a bade and squid, there are certain. नहीं but तरी सुद्धा तेजो रेव्हेन्यू कितें मेळटा स्टेटीक आनी एक्सपोर्ट जाता स्टेटीक रेव्हेन्यू कितें मेळटा म्हाजें म्हणणें आसा स्टेटीक रेव्हेन्यू मेळपाक जाय न्ही वी आर खवळा मागीर काडुया आमी प्रश्न जालो माझे नाही मान्य मुख्यमंत्र्यांकडे माझे म्हणणे आसा खवळा काडपाचें काम मागीर करूया स्पीकर सर हा हावजाचेर लक्ष केंद्रीत करूंक सोदता तेंच्यांनी जशें सांगलें आमी नुस्तें जें खायना तें एक्सपोर्ट करता आमचें म्हाजें म्हणणें तेंच आसा आमी जो मटेरियल हांगा वापरना तो एक्सपोर्ट करताले द सेम डम जो हांगासर रिजेक्ट जातालो तो एक्सपोर्ट करताले एकंदर सेम आसा विशय तोच आसा तुमच्यो सूचना ज्यो आसात हाजे सजेशन नॉन लिव्हिंग तो प्रश्न तुमच्यो सूचना ज्यो आसात किंवा सजेशन्स आसात हें करपाक जाय तें करपाक जाय सरकारान जाय यू कॅन डिस्कस देम ड्युरींग डिमांड्स वी आर डिस्कसींग द क्वेश्चन्स वी वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन श्री लव मामलेदार स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 2A तूं आलय नाका सर उत्तर छापील कागदा प्रमाण स्पीकर सर एक गजाल हांगा प्रश्न पंचायत मंत्र्याक विचारलो सेक्रेटरी संदर्भात आनी भितर तलाठी आयल्यात भितर तलाठी हे पंचायत मंत्र्याक लागनात तलाठी हे रेव्हेन्यूक येतात त्यामुळे उत्तर दिलां ताणें आमच्या डायरेक्टरान पूण डिस्कशन सेक्रेटरीचेरच जावचें